I-28 पान 130 आणि 3 I-28 पेज 133. सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटान गुणाचे वगत दिता सगळे तुझे ओकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वायटान गुणाचे वगत दिता आत्म्या मोच्या आहार संता देवाचेर उपकार आठव आत्म्या मोच्या आहार संता देवाचेर उपकार आठव. आयज आमचो भाव डायन आनी भयण जेनिफर फेरांव आपल्या लग्ना वरस समोर उमतना तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद पडूंक तांचे बसत मागुया. कितेरिया फेर्नांडीस वाडदीस समोर उमता ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. हे मिसाची भेटेंत फावती पुरी वांडी खंयचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. तुक धरून म्हणुया हांव पत्नी सोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सुम्या सारून सांगता मनात चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागीवत सदांच सरकवार बरीक सगळ्या देवपुत्रांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवंक. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या प्रार्थुया. सरपददारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम ओस्कोत आमचे ओस्तंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गोठायेन आमकां भर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभर चलयता
sasnanja sasnung. 아멘. इजाईयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो, हांवें विंचून काडलोलो. संतोश म्हज्या काळजाचो, राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या ओतम्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली भेट मोडिना, मिणमिणटी वात पालयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना, चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसात. ज्या देवान मळब रोचलां आनी विस्तारून दवरलां, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वीर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात, तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयती गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, काळके कोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखा. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिवाचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नश्टे मनीस बोळ करून म्हजें आंग मांस गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येता तेच म्हजे दुस्मान आदोळटात आनी आपटोन पडटात. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. केदीं लस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं, म्हजें काळीज गोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. तीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. Słowa pormone Jezu Chrystacie żółw portoman. Ojma tuka सोम्या. पास्कांचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हळ्यार जेजू बेतानियेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवोन केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामर्श करताली आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मदें लाजार आसलो. ओसोल जोतोमाशाचें चड मोलाचें एक रातभर परमळी तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माकले आनी आपले केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्कारियोतान म्हळें. हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुडू दुर्बळांक दिवंक नजो आसले. ताका दुर्बळांचे पडलोले म्हणूय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हळें. ताचे लागीं
पोंगोटीची गांठ आसताली देखून तातून घालताले ते आपणाक तोकाडी. जेजून म्हळें, टिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पोरमोळ सांबाळचो आसलो. दुबळी सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदो लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटोच ती थंय आयली. जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवोवन केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक. म्हणून मुखेल याज्ञिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां ताका सोडून जेजूक विस्वास दिवंक लागलीं. जेजू क्रिस्ताचे जीव पोर्तोमाने वागानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावानो, जेन्ना एक वस्त आमचे लागीं आसता आमी ती सदांच पळयता, सदांच आमचे लागीं आसता, त्या वस्तूक तितलो वालोर आमी दिना. अशें म्हणटा आमी त्या वस्तूचो वालोर आमकां कळना. तेच परी कोण एक मनीस म्हजे बरोबर आसा, म्हज्या कुटुंबाचोच वांगडी जावं म्हजो गोट इश्ट म्हजे थंय आसा, पूण एक दीस समज तो मनीस पयस गेलो वो तो मनीस ना जालो, ताजी आमकां अमळशीक दिसता, हुस्को जाता, तेन्ना की ताचो वालोर आमकां कळटा. भयणी भावानो, हो आयच्या दिसाचो नियाळ मातशे मुखार व्हडूंक एक ल्हानशी घोडणी तुमचे मुखार दवरता. तॉमास कार्ले आनी जेन कार्ले ही दोगांय घोव बायलां. तॉमासाक जेनाचो जायतो मोग तो करतालो, पूण एकूच डिफिकल्टी आसली. हो मोग कितलो करता तो तॉमास उक्तेपणी दाखोवन दिनासलो. ही वूड नॉट एक्सप्रेस हीज लव टू हीज वायफ. सदांच बारीक बारीक वस्तूंक लागून घरा कडेन झगडी, कितेंय जावं ती किजिलां, जेवणाक लागून, कामाक लागून, वेळाक लागून तापयतालो जेनाक. आनी जेन उगी बरें सगलें सोंसतालें. जेना कडेन एक डायरी आसली. जितले फावटी अशें कितें जाता जेन त्या डायरीचेर बरयतालें. एक दीस अकस्मात सोर शेवटी जेन ह्या संवसाराक ओतोल्लें. तॉमासाक दूख जाली आनी सोगली रायट जाल्या उपरांत, फ्युनरल रायट जाल्या उपरांत तॉमास घरा येवन हुस्को जालो तॉमासाक जेनाचो. ताका तें गोर खावपाक लागलें. ड्रॉवरान वचून तॉमासान जेनाची डायरी भायर काडली आनी वाचूंक लागलो. जेन जितली फावटी अशें कितें घडटालें घरा कडेन, झगडी जाताली, वयर सकयल जातालें, तेन्ना सगळें हूंय बारीकसाणेन बरयतालें. कोणाक भायल्या मनशाक सांगिनासलें, आपल्याकूच बरोवन त्या डायरीचेर दवरतालें. आनी सोर शेवटी हूंय अशें बरयतालें. आफ्टर एवरी इन्सिडंट शी वूड रायट दीस, आय विश इफ माय हजबंड वूड हॅव लव्ड मी अ लिटल मोर. हांव आशेतां म्हज्या गोरकारान म्हजो आनीक इल्लोसो मोग आयज केलोलो जाल्यार. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमी वाचल्यार दोन कॅरेक्टर आमकां दिश्टी पडटा. एके वाटेन आसा मारिया, एके वाटेन आसा जुदास इस्कारियोत. आमी जाणो जेजूची फेवरेट कुटूंब जेजूचो मार्था, मारिया आनी लाजारस. जेजू पोरबे समोया जेरुजाल्याक वेचो आसलो आनी हे फावटी जेरुजाल्याक वेता तेन्ना तो जाणा आसलो कसले कोश्ट, कसलें मरण ताका रावता पळय तें. एक निमाणी पावट कशी ह्या आपल्या इश्टा बरोबर वेळ सारूंक बेतानिया ह्या गांवांत तो गेलो. आनी आमी जाणा कशे तरेन मारिया सोमियाची परामोस करता पळय ती. पोरमोरीत तेल ते सोमियाच्या पांयांक घालता, आपल्या केंसांनी तें पुसता, ल्हान जावन दाखयता. इश्टानो, दुसरे वाटेन आहा जुदास इस्कारियोत. हांवें जुदासाची पयलीं उतरां कित्याक मारयेन
इतलें म्हारग तेल सोम्याक तुका वापरूंक जाय आसलें 300 दिनाराचें तें विकून आमी गरीब दुबळ्यांचो परामोस करूंक जातालें. इश्टानो, आमी जाणाव जाल्यार जुदेवाचे पुराय वर्सा जो सॅलरी तेंची आसली ती मेळपाक एकठांय करून इट वूड कम टू 290 दिनाराय टू 300 दिनाराय, एक कॉमन मनशाची सॅलरी. आनी आमी जाणाव हे तेलाक कितलें मोल आसलें पळय तें जुदास इस्कारियोत सांगता. 300 दिनाराय म्हणजे पुराय वर्साचे सॅलरी दाखयता मारयेक कितलो मोग आसलो पळय तो जेजूचो. इश्टानो, जायते पावटी न्हू कसलोय कार्यक्रम जावं आमच्या घरान फंक्शन आसूं वो कितेंय जाल्यार पयलें आमी कितें टार्गेट करता फंक्शन कोबार जाले उपरांत कितें बरें जावंक ना पळय तें ताचे पयलें आमचें रिफ्लेक्शन तें जाता. हें बरें जावंक जाय आसलें, केक मातशी व्हडली आसूंक जाय आसली, वेळ मातसो सुबेज आसूंक जाय आसलो म्युजिकाचो, उमके भशेच्यो गेमी आसपाक जाय आसल्यो, उमके तरेच्यांक आमी इन्विटेशन दिवपाक जाय आसलें. हांचेर आमचें पयलें लक्ष वयता. पूण कितें बरें जालां ताचेर आमी मातसो पासून नियाळ गोडे करिना जायत. इश्टानो, जितले पावटी आमी उगडास धरया, जितले पावटी आमी नॅगेटीव उलयता, क्रिटिसायज करता न्हू, आमी नॅगेटीव जाता. पूण जितले पावटी तूं आनी हांव पॉजिटीव उलयता, बरें कितें उलयता, जाणा जावया आमी भितरल्यान पॉजिटीव जाता. आयज एक मुखेल वस्त जी हांव आयचो नियाळ कोत्ता आसतना वाचतालो पळय ती. इश्टानो, पवित्र पुस्तकाचे जाणार न्हू अशें सांगतात. आतां तुका आनी म्हाका कडेक जुदास इस्कारियोत म्हळ्यार वो नाहलो जाल्यार बरें जातलें आसलेलें, हे भाशेन तुजें आनी म्हजें चिंतप जाता आसतलें. जाल्यार पवित्र पुस्तकाचे जाणार अशें बरयता, जुदास इस्कारियोत वॉज अ झिलियट. आमी जाणाव जुदेवाच्या जेजूच्या काळार हेरोदियन्स म्हूण आसले, फारिजियो म्हूण आसले, झिलियट म्हूण आसले. आनी झिलियट म्हणटा ते भाव भयणीनो झुजारी कशे रोमकार जुदेवांचेर आक्रमण चलयताले, राज चलयताले. तांकां कशेय भाशेन रोमकारांक भायर उडयलेले जाय आसले. दे वर वेटिंग फॉर अ पॉलिटिकल मसाया. जुदास इस्कारियोतूय पॉलिटिकल मेसायाक रावतालो. नो डावट जुदासाक खबर आसली जिजस वॉज द चोजन मसाया म्हणून. ताका लागून जुदासाक जाय आसले एक फौज कशी जेजून घेवन रोमकार जे आसले सोल्दार आसले तांकां सगल्यांक भायर मारून जुदेवांक सुटका दिल्ली. तो बेश्टो जेजूक परोम याज्ञिकांच्या हातीन, वडिलांच्या हातीन 30 जाणांक लागून केन्ना पडचो नासलो. इतलो खाला तो केन्ना पडचो नासलो. तो जाणा आसलो मातसो स्पाक पेटपाक जाय. तो जेन्ना विकून दिता जेजूक 30 नाण्यांक आनी जेन्ना ताका गोमून येता, Jesus was not a political Messiah, he was truly the Son of God. आमी जाणाव तो आपलोच प्राण घेता. ही कमीच सुइसायड. इश्टानो, आयज जेन्ना ह्या सेवा धर्माचेर आयज आमचो देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आयज आमी आमकांच विचार करुया. आर वी पॉजिटीव इनफ ऑर आर वी ऑलवेज ग्रामलींग? सदांच आमी कितें उणें सोदून काडूंक सोदता काय? आमची चाल बदलुया बाबा भयणीनो. बरीं मनशां, बरीं क्रिस्तांवां जावं आमी पावलां मारुया. बिटोनेंग आमी गायन गावया. देवा उतर आमी घेतला. C15 पान 30 आनी 4, C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला. ताका आमी
म्हज्या भावा भयणीन म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान खाली मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयत करच्याक जेजूच्या कोश्टा मरणाचो येवन तुवेंच आमच्या हातांनी दोळे लायन घालाय. तो मानून घेवन सासण्याचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी धणभण दितना उगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Alvarazo sorvisvotu. Sorgari sosar, volia tuja voivova. Ursorgi, ursorgi tuga sorvisor. Sorvisvora cinavi, era da caso. Ursorgi tuga sorvisor. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून जिणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुरपूर गोठुया. Gesù vero, Gesù ci sarà, Gesù noviale dolore.
बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्ती पळोवंक रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदभणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कुळान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेची विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दियाल फ्लिटनेरी आमच्या गवळी बापाक, सिमेओन ताच्या आदारी गवड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान व्हडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनेच्या ससन्या. आमच्या सणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तन्नेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान त्रेकता तर आमकां तुज्या उदक काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें की पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवत्याची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेत आनी राजभर चलयता ससनेच्या ससन्यांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार गायन गावया. आमचे मोदल्या कोणाक D1 पान 40 आनी 7. D1 पेज 47. आमची मोदल्या कोणाक लागल्या आमचो सुको
आज सांजे 5:30 वरांचेर आमचो इंग्लीश भाशेन रितीर सुरू जाता. 5:30 ते 6 वरांचेर थंय मीस आसतलें माटवांत. मिसा उपरांत ऑल फॉर जीजस हो ग्रूप बँड आमकां प्रेज एंड वर्शीप देवाक गितांतल्यान वाखाणून ताची तुस्त करूंक आमकां आमंत्रण करतले. मागीर 7 वरांचेर देवाच्या उतराची मोडणी आनी मागीर एडोरेशन आसतलें. हे 3 दीस 14, 15, 16. आज आमचे कुमन्यान दितेल्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स हांकां रिकलेक्शन आसा. आमच्या वयल्या हॉलांत 5:30 ते 8:30 पर्यंत फादर एल्वीस आमचे बरोबर आसतलो. रायत सालिगांवचे सेमिनारीचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर. हो कोर्स ही रिकलेक्शन आमच्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स हांकां दिवंक तांणी हाजीर जावंक मागता. आज आमी पवित्र सातोळ्याचो दुसरो दीस. काल भितर सरले आमी पवित्र सातोळ्यान आनी कांय बरी पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार हो देखावो घालता. मारिया जेजूचेर धमधम घालता, पोरमोळ घालता आनी हो पोरमोळान आख्खें घोर भरता. आमी हें पवित्र सातोळें असलेच पोरमोळान सारूंक जाय. जेजूच्या जिविताचो पोरमोळ आमकां मेळूंक जाय. ताच्या उतरांतल्यान, मिसाचे भेटींतल्यान, रितीरांतल्यान हो पोरमोळ आमी जेजूच्या जिवनपणाच्या दोबाज्यांत समरोमतल्या. खुशालकायेन हें पवित्र सातोळें भोगतीन आमी सगलीं सारुया, एकामेका पासत मागुया आनी हो 3 दिसांचो रितीर आमकां आत्मीक फायद्याचो जावंक मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या संगातार राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका वंबून दिता आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे ओतमे तुवेंत पोसल्याय. तुरांता मोगाळ जागृतायेन आमकां सगल्यांक राख आनी तुज्या मोगांत सदांकाल सांबाळ. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हंसोर पवित्रदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आय 4 दयाळ देवा, पान 117. आय 4 पेज 117. दयाळ देवा, ताकदीच्या भोगस्वाहा, भोगाच्या बाबूय म्हणून आग्वार नाका, भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. हे जेजू, आमकां दूख नाका, विदोळय म्हणपाक येता. सोर मोच्या